तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमच्या वांगडा आसा सानंद्रेचो आमदार विरेश बोरकर आनी RGPचो ट्रेजरर अजय कोलकर. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयला ताचें कारण म्हटल्यार जी पदयात्रा ती ऑर्डर कितें येयला आनी RGचो फुडें स्टेप कितें आसतलो आनी हेचेर सगळ्या गजालीचेर उलोवपाक आयज तुमकां सगळ्यांक हांगा आपयल्ले आसा. पदयात्रेच्या बाबतींत सुप्रीम कोर्टाचे दुसऱ्या हायकोर्टाची जजमेंट्स हे सगळे आमी डेप्युटी कलेक्टर साहेबा फुड्यान सगळे दवरले. आमकां सांगलेले काल आमकां ऑर्डर दिता म्हणून 7:00 8:00 पूण ती काल आमकां ऑर्डर मेळोंक ना. ती ऑर्डर आमकां आयज दनपारां 2 ते 2:30 ह्या मदीं आमकां ती ऑर्डर मेळ्ळा. ती सुद्दां आमी थंय वचोन पुलीस स्टेशनाचेर वचोन ती ऑर्डर घेतला. आमच्या पयलीं मिडिया कडेन न्यूज आउट जाल्लो सेक्शन 144 लागला म्हणून, पूण जी पार्टी आसा आमचो जो 70 पिसुल्ल्याचो जो आमचो TFMMचो कोऑर्डिनेटर आसा विठू परब, तेका ती ऑर्डर मेळोंक नासली. सो आमी तेका धाडलो पुलीस स्टेशनाचेर वचोन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वचोन ती मागीर पुलीस स्टेशना वयल्यान ऑर्डर तेणी कलेक्ट केली. आनी ती ऑर्डरी बद्दल जर तुमकां सांगपाक गेले जाल्यार ही ऑर्डर घेताना आमकां 100% खात्री आसा, गॅरंटी आसा की ही ऑर्डर काडटाना जो डेप्युटी कलेक्टर आसा तेचेर भरपूर प्रेशर आसलो, अजुनूय तेचेर प्रेशर आसा. ह्या सरकारान BJPच्या डबल इंजिन सरकारान गोंयच्यान आनी सेंट्रल लेवलाच्यान दोनाय सायडींच्यान प्रेशर घालून ती ऑर्डर तेका काडपाक लायली. आयज जर ती ऑर्डर पळोवपाक गेले जाल्यार आयज तेन्ना ऑर्डर दिले तेन्ना 2 ऑर्डरी आमकां दिले. पयली ऑर्डर तेणी जी काडली ती तुमकां जर दाखोवपाक गेले जाल्यार फर्स्ट ऑर्डर जी आसा ह्या फर्स्ट ऑर्डर तेणी काडल्या पळय तितून त्या ऑर्डरीन कितें आसा की काल जे तेंच्यांनी आमी जे तेंच्यांनी हे केल्ले तेंच्यांनी जे काल ऑर्डर आमी आमची पदयात्रा जी थांबयल्ली स्टॉप केल्ली तेचे तेंच्यांनी कन्फर्मेशन दिला की ही जी आमची ऑर्डर आसा ती सारकी आसा म्हणून. हे फर्स्ट तेंची ऑर्डर आसा. आतां तेंकां प्रूव करचें पडलें, तेंकां दाखोवचें पडलें आपल्या सायडींच्यान की तेंच्यांनी जी एक्शन घेतले आमची जी पिसफूल जी अवेरनस जी गांधीयन स्टायल जी आमची पदयात्रा आसली, पिसफूल अवेरनस क्रिएट करपी एज्युकेशनल जी आमची पदयात्रा आसली ती पदयात्रा तेंच्यांनी आडयल्या ही कन्फर्म करपाक फर्स्ट ऑर्डर आसली. मागीर तेंच्यांनी सेकंड ऑर्डर काडली. आतां जर सेकंड ऑर्डर जर तुमी पळोवपाक गेल्यार ही इम्पॉर्टंट ऑर्डर आसा. ही ऑर्डर तुमकां आमी वाचून दाखयता. ही जी ऑर्डर आसा ह्या ऑर्डरीन तेंच्यांनी क्लियर कट बरयला ही जी सेकंड ऑर्डर आसा सेकंड ऑर्डरान तेंच्यांनी क्लियर कट बरयला. नाव देयरफॉर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अपॉन मी अंडर सेक्शन 144 of the Criminal Procedure Code 1973, I, Praveen Hire Parab, Sub-Divisional Magistrate, Sattari, Sub-Division, promulgate the following prohibitory order to prevent obstruction, annoyance to the person and disturbance of the public tranquility. Assembly, a very important assembly of any kind by Together for Mahadayi movement and its affiliates for purpose of demonstration, processions, including padayatra, protest, etc. is prohibited in Taluka and Sub-District Sattari from 21/02/2023 to 28/02/2023. म्हटल्यार ही हो जो 144 तेंच्यांनी लायला हो 144 फक्त तेंच्यांनी टुगेदर फॉर महादयी मुवमेंट जे आसात आनी तेंचे जे वांगडी आसा तेंकाच लायला. तितून ते म्हणटा आमी पदयात्रा काडपाक शकना,
आमी डेमॉन्स्ट्रेशन करपाक शकना नाल्यार आनी कसले प्रोसेशन काडपाक शकना. सो ह्या तरेची 144 सेक्शन तेंच्यांनी आमचेर लायल्ले आसा. मागीर नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट हे जर तुम्ही पळोवपाक गेले, नेक्स्ट इज दिस ऑर्डर shall come into force from 10 p.m. on 21/02/2023 म्हटल्यार कालच्यान and shall be effective for a period of 60 days. आणि फुडें मागीर तेंच्यांनी कोड हे ते कितें घातला म्हटल्यार हो 144 सेक्शन तेंच्यांनी फुडल्या 60 दिसां खातीर लायल्लो आहा. 60 days. आमची पदयात्रा असली 8 दीस. 8 दीस पदयात्रा तेंच्यांनी पयल्या हेतून स्टेटमेंटान केले की आमी काय काडपाक शकना. नेक्स्ट इयर फ्रॉम 21 to 28 ते तेंच्यांनी मेन्शन केले आणि दुसऱ्या पेजीचेर ते सांगता की 60 days आमकां कसलेच हे पदयात्रा नाल्यार डेमॉन्स्ट्रेशन नाल्यार काय करपाक मेळचें ना. हेचो मिनिंग इतलोच की हो जो सरकार आसा, हो सरकार कर्नाटकाक म्हादय दिवपाक नेटान सामको एकठांय जाल्लो आसा. हे डबल इंजिन सरकार गोंयची म्हादय कर्नाटकाक विकपाक आपणाक जाता तितले लॉ बँड करून गोंयकारांक काळोखान दवरून आपली सेटिंगां करपाक सोदता. आमकां खबर आसा की हे सेटिंग जे जाला ते वयल्यान जाल्ले आसा. डबल इंजिनाच्या वयल्या इंजिनान हे सेटिंग केल्ले आसा की गोंयकारांक जागे जावपाक दिवपाचे ना. जेन्ना आमी पदयात्रा स्टार्ट केल्ली, इट वॉज नॉट अ प्रोटेस्ट. पयलीं म्हटल्यार तो डेमॉन्स्ट्रेशन नासले ना तो स्ट्रायक नासलो. एक अवेअरनेस क्रिएट करपाक, एक एज्युकेशनल, एक गांधीयन स्टायल ही एक पदयात्रा आसली. सो ह्या पदयात्रे पासून कोणाकूच कसलोच त्रास जावपाक जायनासलो. सीएम प्रमोद सावंतान आनी तेजे जे वांगडी आसा तेंच्यांनी असेंब्ली जेन्ना म्हादयचे डिस्कशन जालें, लास्ट डे ऑफ असेंब्ली गेल्या फावटी, तेन्ना त्या सेशनान तेंच्यांनी इतलेंच सगळ्यांनी सांगले की सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय, गोंयकारांनी जागे जावपाक जाय आनी आमची म्हादय आमी राखपाक जाय. जेन्ना ते असेंब्लीन ही उतरां काडटा आनी दुसरे वाटेन जेन्ना टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट हे लोकांक जागृत करपाक, लोकांक जागे करपाक, लोकांक अवेअर करपाक ह्या विशया बद्दल सांगपाक जेन्ना गांवागांवान वाड्या वाड्यार वचपाक सोदता तेन्ना ह्या सरकाराक प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना सरकाराच्या पोटान दुखता. कित्याक लोक जर जागे जाले जाल्यार म्हादयची जी चळवळ आसा, म्हादयचो जो आवाज आसा तो स्ट्रॉंग जातलो आनी ही म्हादय तेंकां कर्नाटकाक आयज जे विकपाचे तेंचे जे षडयंत्र चल्ला, जी कॉन्स्पिरसी चल्ला ती खंय तरी फेल वयतली. हो भंय ह्या डबल इंजिनाच्या बीजेपी सरकाराक पडलेलो. ना जाल्यार सादी एक पदयात्रा, अवेअरनेस पदयात्रा आडोवपाचे कारण आमकां तरी दिसना. ज्या सत्तरीन म्हादय पयली पावता त्या सत्तरीन आमी जर पदयात्रा सुरू करपाक सोदता जाल्यार सरकाराक प्रॉब्लेम कितें? सरकारान हेचेर आन्सर दिवपाक जाय. सीएम प्रमोद सावंतान हेचेर आन्सर दिवपाक जाय की तुमकां लोक जागे जाल्ले जाय की नाका, तुमकां अवेअरनेस केल्ले जाय की नाका. ह्या बीजेपीच्या मिनिस्टरांनी, WRD मिनिस्टरांनी, सीएमांनी सांगलेले की आमी व्हडली मिटींग घेतले, आमी व्हडल्या मिटींगी आमी घेवपाक शकता आनी आमी लोकांक हाडून अवेअरनेस क्रिएट करपाक शकता आनी आमच्या सायडीच्यान आमी अवेअरनेस क्रिएट करतले म्हणून. पूण अजून मेरेन ह्या बीजेपीन एकूय मिटींग घेतलेली ना. एकट्याय त्याच्या आमदारान, एकाय त्याच्या मिनिस्टरान अजून मेरेन आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मिटींग घेतलेली ना. अजून मेरेन त्यांचे डोर टू डोर चालू जाल्ले ना. अजून मेरेन त्यांची पदयात्रा चालू जाल्ली ना. अजून मेरेन त्यांचे अवेअरनेस कॅम्प जाल्ले ना. अजून मेरेन त्यांच्या पंचायतींनी लोकांक हाडून अटेंडन्स थंयसर हाडून लोकांक अवेअरनेस जे करपाक जाय त्या लेवलाचेर ते जाल्लेले ना. अजून मेरेन ह्या सरकारान टीव्हीचेर ना जाल्यार आमचे कदंबा बसींचेर ना जाल्यार प्रिंट मिडियाचेर खंयसरूच म्हादयक लागून अवेअरनेसाचे एडवर्टिजमेंट दिल्लेले ना जाल्यार केल्लेले ना. आयज तुम्ही पळयता कदंबाचेर कर्नाटका टुरिझमाचे
पोस्टर्स लागला, स्टिकर्स लागला, तेचेर पान मसालाचे स्टिकर्स लागला, पूण ह्या सरकाराकडे तेच कदंबा म्हादयची जागृताय करपाक, लोकांक जागे करपाक, एडवर्टायज दिवपाक कापासतात ना त्यांची विल पॉवर ना, त्यांची इच्छा ना. ह्या सरकारान अजून मेरेन खंयच्याच मिडियाक म्हादयच्या टॉपिकाचेर एडवर्टिजमेंट दिलेली ना, खंयच्या पेपराचेरूय आमी पळोवंक ना. सो हेचो मिनींग इतलोच की हो सरकार गोंयची म्हादय कर्नाटकाक विकपाक सोदता आनी अर्दी तेंच्यांनी विकलेलीच आसा, फक्त फॉर्मेलिटीज उरला. हो मुवमेंट, ही चळवळ पावतली, ऑल ओव्हर इंडिया बीजेपीची नेगेटिव्हिटी जातली. बीजेपी कशी आपल्या पॉलिटिकल बेनिफिटाक लागून बारीक स्टेटींक कशी काबार करता, आपल्या पॉलिटिकल बेनिफिटाक लागून कशे लोकांची लायफलायन काढून घेता, ही जर न्यूज अख्ख्या इंडियाभर पावली, भारतभर पावली, जाल्यार तेंका खंय ना खंय तरी 2024च्या इलेक्शनाक डॅमेज जातलो हो भंय ह्या बीजेपीक पडला. तेकाच लागून आमची जी 1,500 किलोमीटर टोटल जी पदयात्रा आसा पळय, तिचे पयलींच तेंच्यांनी हाडून तेंचो जो प्लॅन आसा तो तेंच्यांनी आउट केल्लो. द प्लॅन इज टू सेल म्हादय. आता ही ऑर्डर आमच्या फुड्यान पडल्या उपरांत आमी आमच्या लिगल एडवायझराकडे उलयले. तेंचे ही ऑर्डर आमकां 2:30 सुमार आमच्या हातीन पडली. तेचेर ते आता सध्या काम चालू केल्लें आसा. सो हेच्या फुड्यान हाच्या फाटल्यान आमची मिटींग जातली आमच्या लिगल एडवायझरा कडल्यान, आनी फुडें आमी कितें करपाचें आसा, कोर्टान वचपाचें ना वचपाचें, कितें करपाची ऑर्डर कितें आसा, कशी आहा, ह्या सगळ्याचेर आमी तुमकां फाल्यां ब्रीफ करतले. पूण तेच्या पयलीं एक इतलेंच सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता की काल पयर जी पदयात्रा आमी चालू केल्ली, ही पदयात्रा 70च्या एका भुरग्यान, 70च्या रहिवासीन, 70च्या वोटरान एप्लिकेशन करून ही पदयात्रेचे परमिशन मागून चालू केल्ली. आमच्या वांगडा 70चे लोकूय आसले, 70चे भुरगे आसले, आमकां तेंचो तेंको आसलो, आनी तेकाच लागून आमकां लोकांचो तेंको आसा. आमकां थंयसर 10,000 आमचे वोटर्स आसा. हे सगळे असल्या कारणानूच आमी ते स्टेप घेतले की आमी थंयच्यान पदयात्रा करपाक शकता. सो आयज जर कोणूय म्हणटा की हांगा भायल्यान लोक येवन पदयात्रा करता, जाल्यार हे जे स्टेटमेंट आसा हे संपूर्ण चुकीचे आसा. हे जी ऑर्डर सरकारान काढल्या ही सीएम प्रमोद सावंताक एक व्हडली लज आसा. हेच्या वयल्यान कळटा की हो सीएम प्रमोद सावंत एक पपेट कसो वावरता, एक एजंट कसो वावरता, आणि वयल्यान जी ऑर्डर येता तीच तो फॉलो करता, आपले माइंड एप्लाय करिना. हेच्याय पयलीं तेणी केन्ना आपले माइंड एप्लाय करूंक ना. आणि म्हाका दिसता हो माइंडलेस आनी माइंड एप्लाय ना करणारो सीएम गोंयान ह्या बीजेपीन दिल्लो आसा. कित्याक तेंकां सेंटराच्यानी बीजेपी चलोवपाक जाय. तेंकां गोंयची म्हादय, गोंयची आयडेंटिटी, गोंयची लायफलायन काडून कर्नाटकाक फॉर देअर इलेक्ट्रल बेनिफिट तेंकां विकपाक जाय, दिवपाक जाय, आनी गोंयकारांक उदकाक पादिशर करून गोंयकारांक गोंयान काबार करून उडोवपाक जाय, गोंयचे एक्झिस्टन्स काबार करून उडोवपाक जाय. सो हे जे कितें जालां, आमी हे फुडें कशें व्हरतले, कितें व्हरतले तुमकां सांगतलेच. पूण आमी तुमकां एक सांगपाक सोदता की आमी 100 किलोमीटर न्हू, आमी जे आमचे 1000 to 1500 किलोमीटर जे आमी चलपाचे आसा, ऑल पार्ट्स ऑफ गोवा, मॅक्झिमम पार्ट्स ऑफ गोवा, ते आमी चलतलेच. कशे रितीन आमी ते चलतले, आयज ना जाल्यार फाल्यां आमी चलतले, लोकां मेरेन पावतले. पूण आमी ट्राय करतले की जाता तितले बेगीन आमची पदयात्रा चालू जावची, सो दॅट कर्नाटका इलेक्शनाच्या पयलीं आमकां जर ह्या सरकाराचेर प्रेशर घालपाक मेळ्ळो आनी लोकांक तेची परिस्थिती जर कळ्ळी, जाल्यार ह्या बीजेपीक खंय ना खंय तरी बॅकफुटार वयचे पडटले अशें आमकां तरी दिसता. हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी सांगचें की पयरच्या पदयात्रेक आनी आयचो जो ऑर्डर आसा तेतून एज अ एमएलए तेका जो हाडयलो आनी आयज जी 144 जे तेंच्यांनी लायला एज अ एमएलए, तेका कितें दिसता? सगळे प्रेस भावांक गुड इव्हनिंग. तुम्ही पळयला आसतले हो जो आयज म्हादयचो इशू कितलो खर जाल्लो आसा तो, आनी जेन्ना कोणी आवाज काडपाक सोदता, तेजो आवाज दामून उडोवंक सोदता,
सरकार म्हणटा विधानसभेत कितलीशी भाशणां जाली पूण विधानसभेन थंय उरली, तेच्या फुडें कांयच जाल्लें ना. कोर्टान वचून गेले, कोर्टाच्यान पसून निकाल कांय येयल्लो ना. डीपीआर रिजेक्ट करपाक लागले, पण डीपीआर आजून पर्यंत रिजेक्ट जाले. सो इतले संपूर्ण चालू आसा. आनी जेन्ना टीएफएफएम मुवमेंट जो आमी सुरवात केल्ली आसा आनी तेजो जो पदयात्रेचो पयलो दीस आसा, त्या पयल्या दिसा जेन्ना आमी थंय गेले आनी अचानकूच आमचो डेप्युटी कलेक्टर, पुलीस इन्स्पेक्टर, मागीर आमचो मामलेदार, लोकल मामलेदार हे सगळे थंय येयले आनी जो मुवमेंट आसा, जी पदयात्रा आसा ती स्टॉप केली. रिजन काय स्टार्टिंग तेंच्यानी रिजन काय दिवंक ना. पयलू म्हणून लागले परमिशन ना. जेन्ना आमी आर्ग्युमेंट केले, जेन्ना हांव गेलो बिंग एमएलए, हांव थंय मुद्दम गेलो कारण आमची जी पदयात्रा आसा ती स्टॉप केली म्हणून. आनी जेन्ना तांकां विचारलें की ही जी पदयात्रा आसा ही आमची पिसफूल पदयात्रा आसा, आमी फुडें व्हरता, आमकां वचपाक जाय, आमकां चलपाक जाय, आमी ही रेली न्हू जी की परमिशन घेवन चलोवपाची, आमी पदयात्रा, हेच्या पयलीं आमी पदयात्रेक परमिशन घेतलेली ना. आमी फ्रॉम पत्रादेवी टू कॉलेम पासून आमी पदयात्रा काडली, पण केन्नाच परमिशन घेवंक ना. फक्त आमी इंटिमेशन दिताले पुलीस स्टेशनार इंटिमेशन, आनी ती आमी इंटिमेशन दिल्ले. इतले तांकां एक्सप्लेन केले तरी पूण तुमी रावा म्हणले. तांकां खंयचो दबाव, जो बीजेपी सरकारा कडल्यान दबाव येयल्लो आसा की तुमी ही पदयात्रा कशी व्हरून फुडें दिवपाची ना. डेप्युटी कलेक्टराक कन्विन्स केलो, सांगलें की बाबा तुमकां कितें जाय. मागीर तांकां रिक्वेस्ट केली की आमकां तुमी परमिशन खंयच्या बेजाचेर दिवंक. ते म्हणून लागले एप्लिकेशन करा, आमी तेजी स्क्रुटिनी करतले, आमी पळयतले आनी तेजेर आमी डिसिजन घेतले. सो आमी ते एप्लिकेशनूय केलें आनी तांकां एप्लिकेशन दिलें. एप्लिकेशन दिल्या नंतर तेंच्यांनी विथीन हाफ एन अवर्स टायम तेंच्यांनी आमकां परमिशन दिली. आमी परमिशन घेवन आमी चलपाक लागले. जेन्ना इतले एमएलए वचून थंय आमकां रायट दिना चलपाक, स्पेशली हांव म्हणूंक सोदता की एमएलए पासून थंय रायट दिना. म्हणजे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ते म्हणटा की तुमी चलोवंक शकना, तुमी रावा हांगा, तुमी बंद. पुलीस येयले, आमकां हाडयले, तुमी बंद म्हणून जाले. तशेंच जेन्ना आमकां परमिशन दिली, परमिशन दिवन आमी सांगलें ओके, आमी तुमी कितें सांगता तें आयकता, त्या भशेन आमी फुडें वयता. सो जेन्ना परमिशन आमकां ऑर्डर जेन्ना आमच्या हातीन येयली तेन्ना आमी फुडें चलपाक लागले. ऑलमोस्ट अरावंड 6-7 किलोमिटर आमी चलोन फुडें गेले. जेन्ना फुडें गेले परत सेम सिच्युएशन, परत थंयचे जे पुलीस आसा जावं आमचे डेप्युटी कलेक्टर आसा परत येयले, परत ते म्हणूंक लागले आमकां रिवोक केली. इन बिटवीन कोणान तेंचेर प्रेशर घातलो. आयज अशें जाल्लें आसा गोंयांत की प्रेशराचेर काम चलता काय कितें, हांगा लॉ एंड ऑर्डर नात काय कितें. तेच्या पयलू हांवें सीएमाक वचून फोन मारून सांगलें की बाबा आमी जी पदयात्रा करता, जी टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटाची पदयात्रा करता, ही पिसफुल्ली पदयात्रा आसा, आमी फक्त चलता आनी एका खंयच्याय हितून परमिशन जाय. हें तांकां सीएमाक वचून सांगलें हांवें. पण तेच्या नंतर वचून तेंच्यांनी रिवोक करून हाडली, परमिशन रिवोक करून हाडली आनी सांगूंक लागलें की तुमी फुडें वचनाका. आनी थंय थंयचे कोण 2-3 जाण येयले आनी ते वयल्या शाणपणां सांगूंक लागले, थ्रेटन करपाक लागले. ते म्हणपाक लागले की आमी तुमकां फुडें वचपाक दिवपा ना, कितें आसा तें आमी पळयतले. म्हटल्यार अशे पद्दतीची दादागिरी हांव मुद्दम सांगूंक सोदता. अशे पद्दतीची दादागिरी जेन्ना एमएलए पासून फुडें आसा ते आमी ऑनरेबल आमचो डेप्युटी कलेक्टर आसा, थंय पुलीस इन्स्पेक्टर आसा, हेंच्या फुडें आमी उलयता तेन्ना हे येयले आनी ते सांगूंक लागले आमी तुमकां फुडें वचपाक दिवपाचें ना. म्हटल्यार एक आमदार पासून आसून म्हाका पासून जो रायट तुमी फुडें वचपाक दिवंक शकना. जेन्ना पुलीस फोर्स थंय आसा, पुलीस सगळे पुलीस ऑफिशर्स थंय आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा, तेंचें आयकून घेता आनी ते तांकां लागून तुमी वचपाक दिना. हे कसली डेमोक्रेसी. आयज फियर फॅक्टर क्रिएट करपाक सोदता आमच्या भितूर ना, हे रॉंग आसा. आमी फियर फॅक्टर क्रिएट करपाक ट्राय केलो. आमी भिवपी मनीस न्हू, तुमी भिवपाची गरज ना, आमी भियत ना. जो सीएम म्हणटा पळय भिवपाची गरज ना, आमी भियत ना. तूं थंय येवन तांकां खरें म्हणल्यार डायरेक्शन करेक्ट दिवपाक जाय. आनी आयज हे इतलें जालें आनी आयज हो जो 144 सेक्शन तुमी इम्प्लिमेंट केल्लो, हितून कळटा, अक्षरशः कळटा की बीजेपी सरकार हो भियाल्लो आसा. तुमी भिवपाची गरज ना म्हणटा फक्त तोंडान, पण तुमी भियाल्ले आसा. आमची एक बारीकशी पार्टी, ऑलमोस्ट 10% वोट शेअर आसलेली पार्टी, आनी हे बारीकशे पार्टीक तुमी भियाल्ले आसा, बारीकशी रिजनल फोर्साक भियाल्ले आसा. नाजाल्यार तुमी खंय ना खंय हे जो स्टेप घेतलो आसा, जो 144 सेक्शन, म्हटल्यार कितें, कोणाकूच थंय एकटे जावपाक दिवपाचें ना, कोणाकूच थंय पदयात्रा करपाक दिवपाचें ना, कोणाकूच काय करपाक दिवपाचें. स्पेसिफिकली टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट म्हटल्यार कितें, आयज तुमचेर खंयचो दबाव, तो सेंटराचो अमित शाहचो दबाव आसा, तुमचे थंय मोदीचो दबाव आसा, हे कोणाक काय कळना, हे सगळे लोकांक कळटा.
आयज सगळे लोकांक दिसून येयल्ले आसा की तुमी आयज डिक्टेटरशीप चलयल्ली आसा. आमचो जो मेन हेतू आसा तो म्हणजे अवेरनेस करपाचो, तो म्हणजे लोकां मेरेन पावपाचो. आनी हे 70 म्हणजे एक सेपरेट खंयचो रिजन न्हू, सेपरेट एक डिस्ट्रिक्ट आसत, बट एक 70 म्हटल्यार एक डिफरंट कंट्री न्हू. थंय कोणी वचपाक शकता. आयज आमदाराकूच हाडटा, फाल्यां तशें आसलें जाल्यार फाल्यां विधानसभेत म्हाका वचपाचें आवडोंक शकता. विधानसभेत तूं येवंक नाका, तूं बंद विधानसभेत. तुम्ही एक कितें काडटा आनी तुमी बंद करता. ही डेमोक्रेसी. आयज तुम्ही 70 वचपाक आमदाराक हाडूंक शकता, जाल्यार फाल्यां तुमी हांगा विधानसभेत वचपाक हाडयतले. तुम्ही म्हणटले विधानसभेत येवंकूच ना, लास्ट विधानसभेत तुम्ही म्हाका काडून उडयलो. म्हटल्यार आयज बीजेपी सरकार जो जाला तो डिक्टेटर सरकार जाल्लो आसा. तांकां फक्त कितें आसा, आपणाचें कितें आसा मनमानी करपाचो सरकार. तांकां ऑपोजिशन कितें उलयता तें नाका. ऑपोजिशन कितें टिका करता ती आयकोवपाची ना. आमी कितें सांगता तें आयकया. मात आमी थंय तुमी कितें सांगता पळय तें आयकोपाक येयल्ले ना. तुमी कितें रॉंग करता तेचेर बडी मारपाक आमी येयल्ले आसा. आनी प्रत्येक वेळार जेन्ना जेन्ना तुमी रॉंग कितें करतले तेन्ना तेन्ना आमी आसतले. आयज तुमी कर्नाटकाक जाय तशें थंय डीपीआर दिले, सगळे जाले, थंय सीएम वयता, भाशणां दिता, सीएम सांगता की बाबा तुमकां केला ते सगळे ओग्गी आसा. सीएम तोंड बंद करून ओग्गी गेलो तो. अक्षरशः लज गोंयाक. कित्याक तूं गोंयाक रिप्रेझेंट करता, तूं थंय गेला आनी वयल्यान सांगता तांकां सगळे बरें आसा. परत बीजेपी सरकार कर्नाटका येतलो आनी बीजेपी सरकार आयज थंय बीजेपी सरकार कितें प्रॉमिस करता. करोडांनी पयसो जो आसा तो म्हादयक लागून तुम्ही प्रॉमिस करता. हेचेर तुवें केन्ना काय उलोवंकूच ना. फक्त म्हणटा आमी कोर्टान अपील केल्ले आसा आनी कोर्टान वचून तुमकां कितें सांगलें डीपीआराचेर जे आसा ते वचून रिजेक्ट केल्ले ना. म्हटल्यार आयज अशें जाल्लें आसा की बाबा तुमचो सरकार जो चलयता, हो आयज बीजेपी सरकार चलयता, जो सेटिंग सरकार जाल्लो आसा, दोनूय वाटेच्यान सेटिंग करता. कर्नाटका, महाराष्ट्रा, गोंय तिनूय वाटेच्यान. आनी थंय अमित शाह येता आनी अमित शाह आपणाची स्टेटमेंटां दिता. आनी हे प्रत्येक गोंयकार आयज कळोन येयल्ले आसा, 70कारांक कळोन येयल्ले आसा. कारण जो म्हादयचो फ्लो आसा तो पयलू 70 सुरवात जाता. खुबशे स्टेटमेंट जाता, आमी तेजेर आयज चड उलयना. कारण इतले स्टेटमेंट खूब स्टेटमेंट करीत, पण जे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आसा ते खरें म्हटल्यार सगळ्यांक मेळपाक जाय. आमचो जो फंडामेंटल रायट आसा, फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा, तो रायट आमकां मेळपाक जाय. आर्टिकल 19 अंडर जे बरयल्लें आसा की फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीसफूल प्रोटेस्ट करा, जो पीसफूल पदयात्रा कितेंय करूं शकता, हो जो आसा आयज तो राखपाक जाय. आयज आमची डेमोक्रेसी राखपाक जाय. आनी हो जो षडयंत्र जो बीजेपीन रचलेलो आसा हेका आमी कशेंच बळी पडपाचे ना. आमी फुडें चलत रावतले, आमी फुडाकार घेतले. तुमकां जाता तितले ट्राय करा. आमी लिगल जे टर्म्स आसा आमचे लिगली आमी पळयतले कशें कितें फुडें वचपाचें, पण आमी थांबपाचें ना. हे क्लियर कट मेसेज बीजेपी सरकार बीजेपीक सांगपाक सोदता की तुमी आयज जे ऑफिसरांक मिसयूज करता, आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक मिसयूज करता विथआउट एनी रिजन, म्हटल्यार कांय रिजन नासतनाच तुम्ही तांकां मिसयूज करून दाखयल्ले आसा. आनी तांकां खंय ना खंय दुसऱ्या दिशेन पावयता, दुसऱ्या डायरेक्शनान पावयता. हे खूब रॉंग आसा आनी हेजो आमी निशेध करता. आमी चलतले, आमी प्रत्येक गांवांत पावतले, आमी प्रत्येक कडेन पावतले. आमी जो म्हादयचो जो आमचो टुगेदर म्हादय मुवमेंट आसा हो आनीक स्ट्रॉंग करतले. कोणाक कितें करपाचें आसा तें करा, बीजेपीक जाय तें ट्राय करा, मात आमी ओगी रावपाचें ना. तुमकां तुमची जी दादागिरी आसा ही दादागिरी खंय ना खंय काबार करपाची गरज आसा. आनी आयज आमी हें करपाक फुडें सरतले. कित्याक तुमकां दिसता की तुमी लोक ओगी रावतले म्हणून, लोक ओगी ना, लोक सगळे पळयता, लोक सगळे आयकता आनी तेज्या फुडें आमी सगळे डायरेक्शन घेतले. आमचो जो लिगल एडवायझर आसा आमी तो ऑलरेडी तेजेर उलयल्ले आसा आनी तो आमकां ब्रिफींग सून करतलो. त्या नंतर आमी तुमकां फुडलो आमचो जो स्टेप्स आसा ते तुमकां सांगतले. देव बरें. पदयात्रा कंटिन्यू जातली, पूण आतां न्हू, कित्याक सद्या सेक्शन 144 आसा, सो लॉ जो आसा तो आमी ब्रेक करचो ना. कित्याक काल सुद्दां आमी जेन्ना चलपाक घेतले तेन्ना लॉ ब्रेक करूंक ना. आमी केन्ना तेज्या पयलीं लॉ ब्रेक करूंक ना, पूण कायद्यानुसार कितें करपाक जाय हेजेर आमी आतां ऑलरेडी लिगल ओपिनियन आमी घेतले आनी फुडें कितें करूं. पूण इतलें सांगता की पदयात्रा चालू जातली आनी पदयात्रा कंप्लीटूय जातली. इतलें मात तुमकां सांगता. 70 म्हणजे सगळे ऑल ओव्हर गोवा. 70 म्हणजे कितें पाकिस्तान, बांगलादेश न्हू, जर आसा जाल्यार खंयच्या एमएलएन ना जाल्यार आनी कोणें डिक्लेअर करचें. सो आमी 70 न्हू, आमी गोंयच्या प्रत्येक भागांत पावतले. ड्रॉप जालें 70 जालें, कंटिन्यू करतले ना. पळय कशें आसा आतां कंटिन्यू खंयच्यान करपाचें, कितें करपाचें तेजेर अजून आमी डिस्कशन जावंक ना. सो सगळे लिगल टर्म्स, सगळे लिगल एडवायस घेवन, ओपिनियन घेवन आमी डिसायड करतले की खंयच्यान चलपाक जाय आनी कितें करपाक जाय.
म्हणून 144 सेक्शन घातला ते फक्त पदयात्रेक घातले का सो आमकां ते पदयात्रे जशें तेंच्यांनी बरयला तेतून फक्त PFMM जे आसात आनी तेंचे एफिलिएट्स म्हणजे आमी सो आमी म्हणजे आरजीचे भुरगे आसतले सो तेंकां आनी सो जे 144 फक्त तेंकांच रेस्ट्रिक्टेड तेंच्यांनी केल्ले आसा आनी ते सुद्दां 60 दिसां सो हे फाल्यां चॅलेंज करपाक जाय कितें ना ते फाल्यां तुमकां सांगतले कित्याक आमी तेजेर अजून डिस्कशन केल्लें ना 70 अजूनपर्यंत लोक तुमच्या सध्या कितले आसा 70 आमच्याकडे 10,000 डायरेक्ट वोटर्स आसा नॉन वोटर्स कितले आसा आणि त्याच्या मागीर आता कितले जॉईन जाला ते आय वी डोंट नो पण 10,000 लिगल वोटर जर आमच्या वांगडा आसात दॅट इज अ प्रूफ सो कोण म्हणपाक शकना की आमच्या वांगडा 70चे लोक ना म्हणून फक्त थोडे पंच सरपंच ना दॅट डजंट मीन की लोक ना आमच्या वांगडा 10,000 लोक आसा आणि त्याच्याहून चोडूय आसतले नॉन वोटरूय आसतले आणि गेल्या फावटी वोट मारून तकलेर हात मारता ते बी आसतले दिव्या राणी सांगता की तुम्ही आउटसाइडर लोक असले तुमचे तिका तेच म्हणटा न्हू ती नवीन आसा पॉलिटिक्सान सो दिव्या राणेक इतलेच एडवायस दिवपाक सोदता की कितें आसा पळय ते कोणाक तुज्या खानाचेर स्वार दवरून मारपाक दिवनाका कित्याक तुजो मिसयूज जावपाक शकता जसो काल जाला कित्याक तुवें पयलीं म्हटल्यार जे एप्लिकेशन कोणाच्या नांवान गेला तें पळोवपाक जातलें तें पळोवंक ना तो वालपयचो वोटर न्हू तो जे कोणी एप्लिकेशन केला विटू परब हो पिसुल्ल्याचो भुरगो आणि तो पोरिया कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वोटर आणि जे गांवांत आमी गेल्ले त्या गांवांतल्या गांवकारांक आमी मेळले तेंकां आमी सांगलेलें तेंच्या कडल्यान देवा कडेन सांगणें करून घेतला आमी देवा कडेन सांगणेंय केल्ले आमी तेंचो आशिर्वादूय घेतला सो जी आमची फर्स्ट डेची पदयात्रा आसली ते सगळ्या गांवांनी वचून आमी लोकांक जे गांवकार आसले तेंकां ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्ले अशें न्हू की भायल्यान येवन कोण तरी चलता नाल्यार भायले जे करता आयज 70 आनी वालपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले भायले आसा कितें हांवें आमी सगळे दाखयल्ले आसा व्हिडिओ दाखयल्ले आसा बस्त्यो दाखयल्ले आसा वोटींग कार्डाय दाखयल्ली आसा वोटींग लिस्टूय दाखयल्ली आसा सो तिनी जे आयज भायले म्हणटा ती नवीन आसा पॉलिटिक्सान सो भायले म्हणच्या पयलीं तिनी 100 फावटी चिंतचे आनी जेन्ना तिनी काल स्टेटमेंट केलें की भायले म्हणून जाल्यार ती जेन्ना एका इव्हेंटांसून भायर येयल्ली तो इव्हेंट जो आसलो तेंचो बूथ सशक्तीकरण जे बीजेपीचो आसलो ते तेंकां ट्रेनिंग दिवपाक गोंया भायलो मनीस येयल्लो हें तिणी मातशें लक्षांत दवरपाक ओके म्हणून म्हाका सांगपाक हेतून तुमी स्टार्ट थंयसरल्यान 70च्यान केलें म्हणून तुमचें बंद केलें खंयच्यानूय गेला आतां आमकां तें खबर ना पूण स्टार्ट 70च्यान गेले म्हणून खूब जाणांच्या पोटान दुखले थंयच्या दोनूय MLAच्या पोटान दुखले पूण हेचेर कितें आसा हेचेर काल भरपूर स्टेटमेंट तेंच्यांनी केला तेचेर विथ प्रूफ तेंची कितें स्टेटमेंटां जाल्या तेचेर आमी डिफरंट प्रेस कॉन्फरन्स घेतले ऑल टुगेदर कित्याक हो एक व्हडलो विशय आसा पूण आरजीची पदयात्रा बंद करपाचे तेंच्यांनी पयलींच डिसायड केल्ले हे कळटा कित्याक विदाउट एनी ऑर्डर तेंच्यांनी येवन आमकां पयलीं धाडयले आमच्या भुरग्यांक फोन वचपाक लागले CIDच्यान फोन वचपाक लागले आमच्या भुरग्यांक पुलीस स्टेशना वयल्यान फोन वचपाक लागले कित्याक हें जाय हें करपाक जाय तें करपाक जाय सो ही सगळीं नाटकां आसा ही BJP सरकाराची आसा भितर विश्वजीत राणे भितर प्रमोद सावंत फर्स्ट टाइम म्हाका दिसता दोगूय जाण वांगडा येयल्ले आसा बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक एक टाइम बरे दिसात विश्वजीत आणि CM प्रमोद सावंत दोनूय एका पेजीचेर आसा वांगडा आसा आरजीक सोंपोवपाक नाल्यार आरजीक बंद करपाक पूण तेंकां सांगपाक सोदता हेच्याय पयलीं तुमी भरपूर ट्राय केले म्हाजेर तडीपार घातलेले आरजीच्या भुरग्यांचेर केसी घातलेले आमची पार्टी रजिस्ट्रेशनाक प्रॉब्लेम्स केल्ले पूण हें जालें ना आमचो आमदार असेंब्लीन पावलो आमी थर्ड लार्जस्ट पार्टी जाल्ले तशें ह्याय फुडें आमकां जें चलपाक जाय तें आमी चलतले कितलेय तुमी प्रयत्न करा